तो BJP आनी मोगोचेर चल्लां कितें. तुमी म्हणटले की सगळेंच तुगेलें शांत आशिल्लें, अकस्मात कोणें हो बॉम्ब घालो काय म्हणून. अशें खूब फावटी घडटा जेन्ना भायले विरोधक दिसपाचे बंद जातात किंवा भायर विरोध आसा किंवा विरोधी पक्ष आसा अशें सुद्दां जेन्ना दिसना किंवा ते संघटीत आसात अशें सुद्दां दिसना, तेन्ना घरची घराची झगडी जावपाक लागतात. कारण मनशाक स्वस्थ बसप हें मनशाच्या स्वभावा भितर ना. कोणा जाल्यार कोणाची शिंगां एकमेकाक झरोवपाक जाय. ही मोगोची आनी भाजपाची शिंगां एकमेकाक कित्याक झरपा लागलीं ह्या प्रश्नाचो आमी उत्तर आज सोदतले. आनी एक विशय प्रियोळा सुरू जाल्लो, घडये तो मुळकय सुरू जाल्लो आसत, पण आतां जे आमकां सामकी पब्लीक मिटींग बी जावन जी स्टेटमेंट आयली ती प्रियोळाच्या पब्लीक मिटिंगांतल्यान स्टेटमेंट आयली. सो हांव सारको प्रामाणीकपणान लौकिका मारता वता, कारण प्रियोळा म्हणटकीर. सो लौकीक हें खंय शिंगां आपटलीं, कित्याक शिंगां आपटलीं. एक्चुली न्हू पिरोळा पयलीं मांद्रे सभा जाल्या, एक दोन तीन कितल्यो सभा जाल्या BJPच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज. आनी मांद्रेचे सभेन पयलो विशय हो आमचो सीट. एक्चुली थंय MGP आमदार आहा. आतां पिरोळान वचून हो आमचो सीट म्हणप ओके, गोविंद पयलो इंडिपेंडंट आसलो, मागीर BJP टिकेटीचेर जिखला, गोविंदा वांगडा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 रावल्या. सो थंय वोन म्हणप तेंच्यांनी पयलीं मांद्रे वचून हो स्टेटमेंट केलो मुख्यमंत्र्यान की युतीचें कितें जावं मांद्रे आमचे कडेन उरतलो म्हणून. पण स्टेटमेंट पयलीं मुख्यमंत्र्या कडल्यान येयला, म्हणजे युतीची खंयच्यान सुरवात जाली म्हणटलो जाल्यार युतीचेर ह्यो गजाली करपाच्यो सुरवात पयली स्टेप मुख्यमंत्र्या कडल्यान म्हणून पब्लीक स्टेटमेंट तेंचेच कडल्यान येयलें. ते परेन ही चर्चा चालू नासली. पण बरें बारीक डिटेलान गेले उपरांत अशें आयकुपाक येता की आतां रिशफलाचो बोळा चालू आहा. आतां एकूच मंत्री आहा तो BJP भायलो आहा, बाकी मुख्यमंत्री सगळे 11 BJPचे. सो हो जेन्ना रिशफलाचो विशय जातालो तेन्ना अशें इनपूट येताले की बाबा भायले तर गरज कितें आहा. सो अशें चर्चा जावपाक लागल्यो. इलेक्शना फुडल्या परत सिटांचे शेरिंगाचे प्रॉब्लेम हे सगळें जावपाचें आहा. सो तितूंतल्यान हो हे जे डायलॉग मारून एका हेजेर हे जाले पळय तितून MGP सेफ खेळटा. तांकां कळ्ळें तें हे जे वाटेन वयता थंय एग्रेसिवली रिप्लाय करून फायदो ना. ते दिल्ली वचून पर्याय कितें आहा, पर्याय कांयच ना. कारण खेळपा वाट्याचो पर्याय कांयच ना. फक्त तेंचे कडेन उरता फक्त एक केंद्राचें उतर जे अलायन्साचें आहा पळय न्हू तें बरोबर तितकेच उरता. आनी तेंचे कडेन बार्गेन करपाची तशी कॅपेसिटी आयच्या तारखेक म्हणजे आयच्या दिसाक तशी तेंचे कडेन ना. सो ते खूब सेफ खेळ हे सगळ्या इश्यूचे. एग्रेसीव वचना. पिरोळान असो स्टेटमेंट जावन सुद्दां दिपक खूब थंड उलयलो जेन्ना बायट दिता तेन्ना. सुदीन खूब थंड उलयलो. सुदिनान ती हें हिंदू सगळे एके कडेन कशें काम करपाक जाय ते लायनीर गेलो. डिवायड जावना. सो हें थंयच्यान येयलां. हें रिशफला वयल्यान सुरू जालां की बाबा आमच्यांतलो कित्याक काडया असं कितें तरी तेंचें जालां. आनी थंयच्यान मागीर ती एक स्टेटमेंट येवपाक लागलें अशें म्हाका आतां एक इनपूट येता तेजे वयल्यान कळटा. हय पांडुरंग बाब, मुख्यमंत्र्यान हे चाबूक घेवन मोगोच्या शिवाक कित्याक फटके मारले. म्हाका दिसता की प्रियोळच्यान तेजी सुरवात जी जाल्या ती ताका कारण अशें आसपाक जाय की गोविंद गावडेच्या कार्यकर्त्यांक एक एश्युअर्ड करपा खातीर की तुमचो कॅन्डिडेट हो गोविंद गावडेच आसतलो आनी BJPच हांगा आसतली प्रियोळा म्हणून. आनी कशें आहा प्रमोद, फाल्यां समजा एक ST खातीर रिजर्व जर जालो जाल्यार दिपक ढवळीकरचो दावो थंय आसूच शकना मागीर न्ही प्रियोळान. तो मागीर गोविंद गावडेचोच दावो आसतलो. सो CMन थंयच्यान ती सुरवात केली ती म्हाका दिसता मोठ्यार पडली इतकी की MGP भितर एक चलबिचल जाली की आमकां काडूं शकतात. कारण हाच्या पयलीं हेच CMन तांकां काडलेलें आहा सरकारांतल्यान. ताका कोणी काडूंक ना, पार्सेकरांनी तांकां काडलेलें. बट एक सोयीस्कर पद्दतीन सुदिनाचें राजकारण जें आसा न्ही तेका खरें म्हळ्यार श्रूड राजकारणी गोंयांत जर कोण आसात आत्ताचे घडये आमी कोणाची कितकीय नांवां जर घेतली जाल्यार म्हाज्या म्हायती प्रमाण फाटलो जो आमी एक 2-3 दशकां तुवें आनी हांवें जे पळयले आमी की सुदीन ढवळीकर हो एक हुशार राजकारणी. बरें सांगले लौकिकान. ह्या 12 जाणां भितर सध्या एकूच मंत्री आहा जो BJPचो न्ही. आनी ताचेर म्हाका तूं एक चार्जीस दाखयता. आनी ताची तांकां गरजूय ना. गरज नासतना तो मंत्रिमंडळ आसा. गरज ना त्याची. उलट अपक्ष समाज चंद्रकांत शेट्टी सारख्या मनशाक जर आतां मंत्री तूं करशीत जाल्यार तो फुडें BJPक तरी ताचो येवं शकता तो BJPन तरी. पूण तें हें ना. MGP आपले शेवटीक निमाणें कितें करता ती पयलीं ती भाजपाच्या अगेन्स्ट लडटा, काँग्रेसच्या अगेन्स्ट लडटा आनी सत्ता जेन्ना स्थापन करपाक जाय तेन्ना वेवस्थीत पद्दतीन ती सेंट्रल लिडरशिपीचो सोर्स जे वापरून आपले सगळे कॉन्टॅक्ट्स वापरून पद्दतशीर पद्दतीन ते येतात. जनरली शिव तुगेलो रानार रावता. मोगोचो शिव इलेक्शन जालें की गोटो सोदता आनी ते सिस्टमॅटीक गोठन आपले बांदून घेतात. ते गोट्याक बांदून घेतात.
आतां एक जो गोविंद गावडे जो म्हणटा तातूंतय मातसो तथ्य आसा की हो पक्ष ढवळीकर भावांनी आपल्या परतोच मर्यादीत दवरलो हें खरें. दर वेळा जेन्ना जेन्ना कोण निवडून येतात पळय सगळ्यात पयले मंत्रीपद जे आसता ते ढवळीकरांतल्या दोगांतल्या एकट्याक आसताले. सुदीन ढवळीकर तो ठरलेलो आसतलो आनी दुसरो जो कोण आसा म्हणजे लव मामलेदार आसत किंवा अजीत आरोळकर आसत मागीर तो नरेश सवळा कोण सगळे आनी कोण जे कोण आसत ते सेकंडरी विशय मागीर बाबू आसगांवकर आसत पावसकर आसत हे सगळे सेकंडरीचे. पयलो विशय येता तो ढवळीकराक पयलीं मंत्रीपद मेळपाक जाय म्हणून ताका हांव शिरोड राजकारणी म्हणटा तें कारण ताचें ते कोणचेय आसो इलेक्शनाच्या पयलींच रातीक तो युती मोडटलो व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां काडटलो की बीजेपी असली बीजेपी तसली काँग्रेस अशी काँग्रेस तशी म्हणून पूण निकाल लागना फुडें जो कोण सत्ता स्थापन करतलो त्यांच्या लायनीन MGPचो लिडर उबो आसतलो. हे आयज मेरेनचें समीकरण आनी हे फुडें चलतलें. आतां मुख्यमंत्र्यान म्हटलं ते गोविंद गावडे खूश करपाक म्हटलें गोविंद गावडे मातसो आनीक ताका हत्तीचें बळ येयलें म्हटलें तेणें आपणाक आनी तो आनीक उलयलो. तो उलयलो म्हणटकूच हे हारले MGPन साहजीक आसा न्ही अरे आपले वय ताका कितें अशें म्हणून सो म्हणून ते दिल्ली मेरेन पावले आनी म्हाका दिसता की आतां ते तेंचे पॅचअप जावपाक येयला आनी BJP सुद्दां म्हाका दिसना की तेंच्या वांगडा कोत्रपण आतां डायरेक्ट घेतली म्हणून कारण BJP कशें आहा शेवटी हिंदू बेस जशें आमी म्हणटा की कॅडर हिंदू बेस जो वोटर आसा वोट बँक आसा ती MGP कडेन आसाच. ती आसा उरले आतां उरले आसा म्हणजे दर फावटी जर 2-2, 3-3 लोक निवडून येता जाल्यार आमकां आनीक ऑप्शनच म्हणलें ते आनी म्हणचेच पडटलें आमकां. ती जीत आरोलकराची मतां वा वैयक्तीक पूण तुका तिकीट दिता न्ही MGP तुका कोणच तिकीट दिना MGP दिता न्ही तिकीट सुदीन ढवळीकराची मतां काय मोगोची मतां ती वैयक्तीक मतां भगवती ती वोट बँक आशिल्ली भाऊसाहेबाच्या कारणान चलत दिल्या ती फेज आउट जाली आसतली तेच म्हणटा तशें आतां कोण ना वैयक्तीक पूण भानगड कितें की तुका पार्टी म्हणून तिकीट तुका दिता न्ही तो MGPचो तुका चिन्ह मेळटा शिवाचें चिन्ह आसा तें मेळटा तें म्हत्वाचें आसता. तेतून घडये थोडे मतां मेळोन तो येतो आसतलो ताका जर दिवंक नाशिल्ली जर तिकीट अजीत आरोळकराक जाल्यार MG आरोळकर आमदार घडये जाताय नाशिल्लो. सो हो पार्टीचो लास्टाक एक खंय ना खंय तो विशय येता की पार्टीचें एक चिन्ह आसता इलेक्शन लडपा खातीर म्हणून ते लोक पार्टीच्या चिन्हाची वाट पळयतात हांगा नाल्यार थंय नाल्यार थंय अशें करून आनी मागीर कांयच ऑप्शन ना जाल्यार मागीर अपक्ष रावतात. तो पार्टीचें चिन्ह म्हणटा तुका ही चिन्ह बरी दिसतात चलल्या ती सी प्रमोद पॅचअप बिचअप जातलें दिसता तुका प्रमोद पॅचअप जावचेंच ना फॉर द सिंपल रिजन दॅट इफ यू गो टू द स्टेट्स ऑफ लास्ट इलेक्शन तितून भितर देर इज अ सायजेबल BJP वोट इन वेदर यू कॉल इट मांद्रे प्रियोल पोंडा शिरोडा एक्सेप्ट फॉर मडकय तांकां 4,000च पडल्या आनीक सुदीन ढवळीकर बाब मॅसीव लँडस्लायड विक्टरीचेर आयलो. पूण इफ यू सी इन अदर 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज देर इज अ सायजेबल BJP वोट. Point number 1, what even if there is a patch up, is the BJP ready to concede these votes and say बाबा तुम्ही वसा मुखार आमी फाटी रावता फाटी जावचेच ना न्हू. In electoral politics that doesn't happen. Secondly, there was no pre-poll alliance last time around. So what is the MGP expecting this time? And what compulsion should BJP stick to? Yeah, stick to. Yeah. What is surprising rather is the tone which Pramod Sawant has come out with this time. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रावा नाल्यार लागत चलंक म्हणून असो इतलो सांगलो ताणें की दॅट मिन्स इट इज अ वेल कॅल्क्युलेटेड इन अ वेल डिसायडेड मूव that they are going to part ways and in electoral this thing in elections at the time of elections they are going to part ways. That is for sure. That is what the message which comes out from CM's tone. हे सगळे घडटा आसतना काल BJPच्यो मिटिंगो जाल्यो कोर ग्रूप जाले मागीर आमदार सगळे आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी थंय वेगवेगळे विशय आसले वक्फ बोर्डाचे बिलाचे विशय आसले वन नेशन वन इलेक्शनाचे विशय आसले तेन्ना हे सगळे थंय रिपीट जाला. जरी सुदीन आनी दीपक दिल्ली वचून मेळ्ळे थंयच्यान इनपूट येयले तरी आसतना एकला चलोची भाशा त्या मिटिंगेक आसली. इतले सुद्दां भाशणांनी जाले की ते दिल्ली गेले म्हणून गोविंदाक पड्डाकून गोविंद तुका भिवपाची गरज ना म्हणजे अशें म्हणजे ते फॉर्म आहा आपल्या हेजेर आपल्या पार्टी तेजे प्लॅनिंग आनी इतलें म्हटलां हेंच्यांनी की कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमकां वयर दाखोवन दिवं जाय की आमकां कोणाची गरज ना आमी सिंगल हँडेडली वचूंक जाय आमकां वयर कन्विन्स करपाक जाय. ही भाशणां काल जाली. सो BJP स्टेट युनीट जे बंद दाराच्या भायर उलयतात तेच बंद दाराच्या भितर उलयता आनी फुडल्या इलेक्शनाक ते एक्टिव वचपाची तयारी स्टेट युनीट करता. केंद्र कितें ठरयता खबर ना आनी तांकां खुबशे प्रॉब्लेम जातले. पिरोळान प्रॉब्लेम जातले मांद्र्यान प्रॉब्लेम जातले तांकां. बिचोले MGPक एलायन्सान घेवन 2 काय 3 सीट दिवंक शकना तो 5 ते 6 मागतलो. ते 6 खंयचे दिवपाचे आनी आपले 27 टार्गेट कशें अचीव करपाचे ते तांकां पॉसिबल ना. आनी विदावट MGP वचून तेंच्यांनी 2022 20 हाडल्या
कशें करूं तेंच्यांनी आनी कितें कॅल्कुलेशनां करूं कितल्यो हें करूं गेम्स करूं पॉलिटिकल तेंच्यांनी 20 हाडल्या सो तेंकां तो कॉन्फिडन्स आहा की आमी हाडपाक शकता आमकां कित्याक ते बेश्टे सीट सोडपाक जाय जे ते जिखपाक शकता.